कळसा हलतारा बंधाऱ्यातल्यान म्हादय वळवंक कर्नाटकाची पावला परवानगी नासतना इको सेन्सिटिव्ह झोनात सॉयल टेस्टिंग म्हादय एक्टिव्हिस्टांचो परत गोंय सरकाराक अलर्ट। गोंयकारांनी भिवपाची गरज ना, गोंय फुटबॉल संघटनेचो नवो अध्यक्ष कायतान फेर्नांडीस उलयलो। उत्तरेचो उपाध्यक्ष जोनाथन डिसोज, दक्षिणेचो आंतोनियो पांगो। भारतात सूर्यग्रामाच्या निर्माणात जातली मोठी चळवळ, विद्यार्थी शक्त भारताक महाशक्त करपाचो आधार, मिशन 2047ची युवा बुन्याद, प्रधानमंत्री मोदीची मन की बात। मुखेल बस स्टँडाचे बस स्फोट, दाबोळी वेर्णा फ्लायओव्हर, 7 नवी जंक्शनां, 250 नव्यो इलेक्ट्रिक बसी। केंद्रीय मंत्री गडकरीचे उतर, गोंयांत आयिल्ले कडेन माविन गडकरी भेट। 6 म्हयन्यांत येरादारी नेम मोडपाच्यो 11,000 मायज केसी, 10,000 मायज लायसन्स सस्पेन्शनाक, 2,000 सस्पेंड। एक्टिव्हिस्ट म्हणटा शाळेतूच शिस्त जाय। रेल्वे डबल ट्रॅका वेल्यान वेवसायकारांची सुप्रीम कोर्टात वचपाची तयारी, ग्रामसभेत बोवाळ, पंचायत म्हणटा सुप्रीम कोर्टात वचूंक फंड ना, गोंयचो एकवट फंड रेजिंगाक तयार। कोरगांव उदकाचो प्रश्न तडीक लायात, बोरवेली पंप पंचायतीच्या फंडांतल्यान जाग्यार घालात, बायचो गावाक उपेग करात, आमदार मंत्र्यांक राव नाकात, उदकाचेर ग्रामसभा तापली। खांडेपार बंधाऱ्याक कोटी, खांडेपार ग्रामसभेत विरोध, पंचायत म्हणटा तांणी परमिशन दिले ना, लोकांबरोबर पंचायत, लोकांक नाका जाल्यार नाका। पंचायती भायल्या वाठारांतल्या सोबितीकरणा वयल्यान दिवाडे ग्रामसभा तापली। कोण मागता शिवाजीचो पुतळो, कोणाक जॅक शिकेर, कोण मागता पर्रीकराचो, शिवाजीक 85% हात वयर। पेडण्या न्हंय भागात गुड्स कॅरियर कॅन्टर स्कूटरीचो ॲक्सिडंट, इलेक्ट्रिक स्कूटर महाराष्ट्राची, रायडर कॅन्टरीफोनात चिड्डून आगताक गेलो, पुलिसांनी युपीच्या ड्रायव्हराक धरलो। देशात कोविडाच्यो नव्यो 604 केशी, 18,000 वयर एक्टिव्ह केशी, फाटल्या 24 वरांत 8 जाण सोंपले। श्रीलंकेत भोवडेर गेल्ले कडेन सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकाराची भलायकी हाल्ली, थंय हॉस्पिटलांत ॲडमीट, फामिली पावली श्रीलंकेत, आतां बरो आसा, बीजेपीच्या अध्यक्षाची म्हायती। मोरपिल्ला काजू वाड्यावेली शाळा 3 दशकां रावल्या उद्धाराक, भाड्याक सुवात दिली, फामिली रावल्या शाळा शिफ्ट करूंक, शाळेक दान केल्ले जमनीर अतिक्रमण। भारताचे मोठे पावल, प्रधानमंत्री मोदीन गुजराताचे वडोदरात घाली 22,000 कोटीच्या विमान प्रकल्पाची बुन्याद। टाटा एअरबस भारतीय वायुसेनेक बांदतले C-295 ट्रान्सपोर्ट विमानां। उपकार करून लोकशाय वाचयात, कोलकाता NUJSच्या पदवीदान सुवाळ्यात पश्चिम बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीचो नव्या शरदया दिसाक उलो। दक्षिण कोरियाच्या सेऊलात हॅलोवीन उत्सवात चेंगराचेंगरी, 151 सोंपले, 150 वयर जखमी, सोंपल्यात तातूंत चडशे 20 वर्सांचे तरणाटे, 19 विदेशींचोय आस्पाव। साखर निर्गतीचे निर्बंध मोदी सरकारान एका वर्सान वाडयले, युरोपीय देश आनी अमेरिका सोडून बाकीच्या देशांनी 31 ऑक्टोबर 2023 मेरेन भारतांतल्यान साखर निर्गत ना। काँग्रेस गुजरातात आदली पेन्शन स्कीम हाडटली, राहुल गांधी म्हणटा गुजरातात काँग्रेस सत्तेर आयल्यार कर्मचाऱ्यांक आदल्या देण्या सयत मेळटली पेन्शन स्कीम। गुजरात मोरबीतलो केबल स्टेट पूल कोसळ्ळो, 100 लोक उदकान आडकल्यात म्हूण भंय। रेस्क्यू ऑपरेशन झुजा पावण्यार, पूल कोसळ्ळो तेन्ना ताचेर आशिल्लो 500 लोक।
T20 वर्ल्ड कपात पाकिस्तानाचे आव्हान सोपिल्ल्यात जमा. दक्षिण आफ्रिकेन जोडले भारताचे जैत. पाकिस्तानाकडे हरिल्ल्या नेदरलँडाचे आव्हान सोपले.